दिव्यवाणी 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 मगच्या बाबईनं एका हळ्ळ्यांत एक मस्त प्रायवंत जाणटो आसलो आनी लोक ताका एक बरो मनीस हे भाग्यवंत जाणमय आसलो आत्मीक मनीस म्हणून लोक लेखतालो. एक दीस ह्या बऱ्या मनशा लागीं ह्यो कुडो ताच्या लागीं येवन परतता. ताचो वाटेचो एक समाजचो वाटेर चलतना त्या कुड्याक दुसरे येवन जायते मनीस येवन ताका आदलातात, ताका लागतात आनी वो पडटा वो ताचो समाजचो. ह्या समस्ये वरवीं आपणाक बारी दोशी जातात आनी आपूण थोड थोड जरनीर मार्गार पडटा. आपणाक ह्या दोशीतावन एक पर्याय दिजय म्हणून त्या जाणट्या मनशा लागीं वो कुर्डो विचारता. तो जाणटो मनीस ताका एक जोडसो लांपयाव दिता, पेटचो लांपयाव दिता. कुडो सांगता, वो लांपयाव जाल्यार म्हाका कित्याक? म्हाका दीस रात एकच, दीस रात म्हणल्यार फरक ना म्हाका दीस रात एकच, म्हाका वो जोडसो लांपयाव का लागे म्हणटा. तेन्ना तो जाणटो ताका सांगता, ह्या कुड्याक सांगता, वो जोडसो लांपयाव तुका न्ही बाबा, वो तुका न्ही. बागार वो हेरां खातीर, वो उजवाड लांपयावचो उजवाड तो हेरां खातीर. हेरांनी तुका आदला नाशें, हेरांक उजवाडोवन तूं हांगा आसाय म्हणून दाखोवंक हेरां खातीर वो जोडसो लांपयाव म्हूण सांगता. कुडो संतोशान वेता आनी कोणी म्हाका आदला नात म्हणली तृप्ती ताका, तो संतोश पावता. पूण वाटेर ताका एकलो आदलाताच आदलाता पयलेंच्या बरीस. कुडो शेरमेता, रागार जाता. दनीक पडल्या पडतावन ताका लोटून घाल्ल्याक तो रागान बरता. कित्यान तुका दिसना गी? हांवें उजवाड घेवन चलता जाल्यार तुका तें दिसना गी? तेन्ना तो व्यक्ती सांगता, आळे सायबा तुजो दिवो फालवाला, तुजो दिवो फालवाला, तो परत तुवें जळयचय. ओ तशें गी म्हणटा कुर्डो, तर हांव म्हजो दिवो परत जळयतां. तेन्ना तो व्यक्ती सांगता, दिवो हातांत आसल्यार फावना, आमच्या हातांत आसल्यार फावना, तो जो दिवो तो लांपयाव जळा जाय. आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता, आमी ताचो फाटलाव केल्यार पावना, आमी फकत खाली ताचो फाटल्याव खाली क्रिस्तांव जाल्यार पावना म्हण जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता. आमी वर्साचो 6वो आयतार सादारण कालाचो 6वो आयतार आज संभ्रमतांव. ह्या आयताराची वाचपांची लितुर्जी आमकां सांगता, आमच्या हातांत दिवो फकत दिवो आसल्यार पळना, तो दिवो पेटा जाय. आमचें काळीज आमी जेजू फकत ताचो फाटलाव केल्यार पावना, खाली क्रिस्तांव जाल्यार पावना. आमचें काळीज ताच्या मावल्यांनी, जेजूच्या मावल्यांनी रुपीत करी जाय. आमचें आंतरीक जिवीत जेजूच्या शिकोणेतावन रुपीत जायचें. तेन्ना आमचो दिवो जळटा, ताजो तेदळा आमच्या जिविताचो दिवो जळटा, तो दिवो परजळटा आनी हेरांक उजवाड दिता. ह्या हप्त्याची लुचुर्जी आमकां आंतरीक नवसरणी भितरल्यान काळीज परजळ अशें, काळजाची बदलावण, भितरली जिणेची नवसरणी ताका ओत्तू दिता. बैल्या आचारणा संगी बैल्या आमी मागणें तें बैल्यान मस्त आचारण करता, ताच्या संगी आंतरीक जिणी ती सलवानाये, आंतरीक जिणी ती फालवानाये, आंतरीक दिवो ती आंतरीक नवसरणी ती आमी आडिजे म्हणून ओत्तू दिता. आत्मीक नवीकरण कसल्यो अडखळी आसात. आतां आमी आत्मीक नवीकरण म्हणटा, हाका कसल्यो अडचणी आसात. हाका राग, अप्रामाणीकपण, वांछन, मोस, कामालोचन इत्यादी अडखळी आसात म्हण आयचो वंजेल सांगता. ही अस्कतकायी आमकां भायल्या गॅरंटीक सोदिशें करता. बैल्यान आमकां गॅरंटी जाय. भितर अस्कतकाय आसतना बैल्यान आमी घट्ट ना, देखून थोड्यो गॅरंटी आमकां जाय अशें करता. आज वय
देखून आमी भायल्या गॅरंटीक सोदिशें करता. भायल्या हेरांनी आमकां पातयेवच्या खातीर आमकां गॅरंटी भितर आमचे थंय बऱ्यो गूण नात. देखून बरे गूण आसा म्हूण दाखोवंक आमकां भायल्यो गॅरंटी जाय. देखून ह्या अस्खतकायाक पयलें 2 अस्खतकायो, पयल्यो 2 अस्खतकायो आज आयच्या वंजेलान थोड्यो अस्खतकायो दिल्यात. पुरांचेर नियाळ करूंक मस्त वेळ लागता. आमी 2 आमच्यो अस्खतकायो भितरली जिणी वाडवळ्यो, अत्मीक जिणी वाडोवन आमचो अत्मीक दिवो काळजाचो दिवो जळजे जाल्यार, देवान आशिल्लो दिवो परजळजे जाल्यार, आमी आदलोन पडनाचे जायचे जाल्यार, जेजूचो खरो पाटलाव खरे क्रिस्तांव आमी जायचे जाल्यार मस्त अडकळया. तांतल्यो 2 अडकळ्यो आयच्या वंजेलांत 2 अडकळ्यो मात्र आमी नियाळ करया. पयली अडकळ सपत घालचें. सपत घालचें आनी दुसरें घालें म्हळ्यार अण घालचें, बसोवचें. ही एक अस्खतकाय. एक अस्खतकाय पयली घालें म्हळ्यार सपत घालचें. सपत घालून आमी दिवचें हेरांक कालीन दितना, पयशे मागतना, भास दितना सपत घालचें. देवाच्या नांवान म्हणचें. अण घालचें आनी बसोवचें. हांव खंडी जावनी तुका हें दितां, हांव खंडी जावनी तुका दितां म्हूण बसोवचें आनी दिनासतना म्हणचें. देखून जेजू कितें म्हणटा पळया, ह्या आमी सपत घालून दिवचें आनी अण घालून बसोवचें, खंडी जावनी तुज्या भांगार फाटीक दिता म्हणजे दिनासतना म्हणचें. म्हाका एक विटनस राव बँकांत, एक विटनस हांव मागीर फारीक करतां आनी तुका इल्लेशें हांव कुमो करतां. विटनस रावल्या उपरांत ती रीण फारीक करनात पुराळांचें घर समेत आतां येलाम जावच्यार आसा. ताणें सपत घालून सांगिल्लें तो हांव खंडीत फारीक करतां, कांय जायना. सपत घालून केल्लें, सपत घालो आनी अण घालून बसयल्लें. हांव तुजें काजार आतां आयिल्लें काजार जाल्यार तक्षा तुज्या भांगार फाटीक दिता. काजार जाल्यार आतां तुवें भांगार दिवंकूच ना म्हणटात. सादारण 7 लाखाचें भांगार येलां कांगणां आनी तें प्रमाण आयची रेटीक तें 7 लाखाचें भांगार. मग सपत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका. आजकाल म्हणटा म्हण सांगा देवाचें उतार कितें वांजेलांत कितें म्हणटा पळया. जेजू म्हणटा वांजेलांत पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, सपत घालून दिल्लें उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्वरा मुखार अण घालून बसयल्लें फारीक कर. सर्वेस्वरा मुखार तुवें कितें अण घालून बसयलां फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगतां सपत घालचेंच न्हय म्हणटा जेजू. तुमचें उलोवणें जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास चडीत कितें आसल्यार तें देंवसारांत हांव येता. माथेवाच्या वंजेलांत 5 अध्याय 30 आनी 3 आनी 30 आनी 4 श्लोक. एक बसोवनेचो अण सपत घालच्याचो इरादो शेवट कितें, कित्याक तूं बसवणी घालताय, असो उद्देश कितें, असो इरादो कितें, असो शेवट कितें बसवणी घालच्याचो, सपत घालच्याचो अण घालताय पळय ताका. एक अण घालच्याचो, सपत घालच्याचो उद्देश जावन आसा आपूण कितें सांगता तें सत म्हणून हेरांक दाखोवंक, तें हेरांनी पातयेचें म्हणून सांगचें. पळया मोगाच्या न्हू, पोरयेक काजाराक इल्लेशें भांगार जायचें, आमच्या सैऱ्यांच्या काजार आमच्या घरा आयली, ती भुरग्यांक इल्लीशी कुमो करचें आनी प्रासिल्ली इल्लें हेल्प करचें, घर पुसचें सांबाळचें, थोडें मार्केटीचो सामान हाडून दिवं सो तशें. देखून ही फातयेली भांगार दिलें. आतां भांगार फाटींत दिनात आनी एक काजार आसा म्हणून भांगार दवरलें. आतां भांगार खंय गेलां म्हणना, भांगार ना दिवंकूच ना म्हणटात. पळय गी सपत घालून काणयल्लें, देवाच्या नांवान हांव सांगता फाटींक दिता म्हणून अण घाल्लें, देवाच्या नांवान अण घालून दिल्लें. आतां फाटींत दिनात तर अण घालयत गी. असो उद्देश कित्याक ताणें अण घाल्लो, इका मेक बिलीव हिणें पातयेवच्या खातीर ताणें अण घाल्लें. अण घालून तांचे कडचें भांगार काणयल्लें. सतूच म्हणटी ही सत उलयता म्हणटी फातयेली आनी भांगार दिलें. देखून गॅरंटी जावच्या खातीर देवाचें नांव काडचें हो तांचो इरादो. थोडे फावटी हें भोव बरें आमी पळया थोडे फावटी परबान करचें आनी आंगवण घालची, भारी बरें आंगवण करची भोव बरी. थोडे फावटी हें भोव बरें सक्रामेंत आटापतात, मेकींग पब्लीक वावंत सक्रामेंत आटापता.
देवा मुखार आमी आंगवण्यो करच्यो, उक्त्यान आंगवण्यो करच्यो, उक्त्यान वैभवान आंगवण्यो करच्यो, सार्वजनीक तरान आंगवण करचें भोव बरें. हांगासर देवाची कृपा आमी मागता. हांवें केल्ल्या बेसांत आतां आमी रिलिजियस 3 आंगवण्यो करता. तुबळीकायेची आंगवण करता, विधेयपणाची आंगवण करता, तशें निश्कळपणाची आंगवण करता. देखून ह्या आंगवण्यांत कित्याक ह्यो आंगवण्यो करच्यो भोव बरें कित्याक म्हळ्यार ह्यो आंगवण्यो आमी हर एका शुक्रता ती नव्यान परतून परतून करता. शुक्रार दीस परतून आमी आंगवण रिन्यूवल करता. देवा कित्याक रिन्यूवल करता म्हळ्यार देवाची कृपा ह्यो बसवण्यांत हांवें प्रवेश जावंक आनी ह्या भविश्यांत बसवण्यांत हांवें थीर रावंक ह्यो बसवण्यो हांवें केल्ली आंगवण घट्ट बळादीक करूच्या खातीर देवाची कृपा मागच्या खातीर आमी ह्यो आंगवण्यो रिन्यूवल करता. हें भोव बरें. त्यो आंगवण्यो बळादीक जातात. हांव बळादीक तरान त्यो दवरखण येता. अस्कस जायना, बळादीक जाता. धाकल्याक पळया लग्ना बेसांत व्हंकल आनी न्हवरो वावूज करतात, आंगवण्यो करतात. वय बसवण्यो आसात, ह्या जाक बसयतात. ह्या आंगवण्यांक विश्वासी रावंक, ह्या आंगवण्यो हांवें पुरत्यो सांबाळूंक, ह्यो हांवें केल्ल्यो रिलिजियस आंगवण्यो सांबाळच्या खातीर विश्वासी रावंक देवाची कृपा गरज आसा म्हूण दाखयता. ह्यो आंगवण्यो दाखयता देवाची कृपा गरज आसा म्हूण. देखून देवाचें नांव देवाच्या मुखार ताच्या महिमे मुखार देवाच्या नांवान आमी आंगवण करता. हें भारी बरें आनी भावार्थाक साक्ष दिता. हें म्हजो भावार्थाक कवलो भावार्थ म्हजो म्हूण म्हज्या भावार्थाक साक्ष दिता. जेजू असल्या उक्त्यान करच्या उक्त्यान पब्लीक वावूज म्हणटा आमी उक्त्यान दादना मुखार इगर्जेंत करच्या बसवण्यांक ह्या आंगवण्या विशीं ताचे विशीं जेजू उलयना. तें करूं नजो म्हूण सांगना. जेजू आयच्या वांजेलांत सांगता की जो कोण कायम तरान रेग्युलरली देवाच्या नांवान आंगयता ताणें सांगचें सगळें सत म्हूण दाखोवच्या खातीर देवाच्या नांवान हर एकाक देवाचें नांव काडटा. आसो समासो म्हळ्यार कितें? पवित्र आशिल्लें तें कॅरलेस करता आनी सामान्य ऑर्डिनरी कशें करता तो. तर तशें न्हय म्हणून जेजू सांगता, तशें करिनाय म्हूण सांगता. थोडीं देवाचें नांव काडटात की आपणें सांगचें तें देवाच्या नांवान हेरांक कन्विन्स करूंक, देवाचें नांव काडून हेरांक कन्विन्स करूंक, तांणी सांगचें सगळें सतच म्हूण हेरांक कन्विन्स करूंक. आपूण कितें सांगता तें सत शिवाय फोट न्ही म्हणून हेरांक कन्विन्स करूंक तें तांणी सांगचें आंगवण करची आनी बसोवन करची, देवाचें नांव काडचें. कित्याक म्हळ्यार तीं अप्रामाणीक. देखून अप्रामाणीक संगतींनी ती वद्दाडटात. अप्रामाणीकपणान प्रामाणीक न्ही ते दे आर नॉट ऑनेस्ट. त्या वांगडा डिजऑनेस्टी जावन ती वद्दाडटात. देखून देवाचें नांव काडटात. हेरां कोणा पातयेनात कोण ना. कायमपणी रेग्युलर जावन कोणें देवाच्या नांवान बसयल्यांत आंगयतात जाल्यार तांणी मनशापणाची फोट मारची अस्कतकाय, फोट मारची अस्कतकाय मनशापणाची हाचे तावन तीं वळवळटात, वद्दाडटात म्हणल्यार बरी आमकां दिसता. त्या खातीर एकल्यान कायमपणी आंगवणी करनाय. आंगोवचें कायमपणी बेश्टेन तरी एकाल्यान कोणाच्या विचार सांगचें सत्त हांव सांगता, देवाच्या नांवान सांगता, हें हांवें पळयलें म्हणून. देवाच्या नांवान सांगता हो जागो भारी आसा, तूं कांय तक्रार ना म्हणून एकल्यांक तो जागो एक खबरी केलो एका एजंटान. मागीर पळयतना तो जागो तो काणूच्या बरी ना. तो हरिजनांक आदिवासींक सरबल्लो जागो काणूच्या बरी ना. एका खाला तामसो तो ताणें कोणाक सरपण पडला तो विकच्या बरी ना. आनेकल्यान जागो आंगवण घाल्ली, देवाच्या नांवान आंगवण घाल्ली, पवित्र जाग्यार तांकां आपोवन आंगवण घाल्ली. वो जागो खण्या म्हूण ती गल्फातावन आयिल्लीं तांणी जागो खणून मुखार सरलीं. आनी ताणें ताचे कडेन म्हजे कडेन पुरो डॉक्युमेंट आहात. ती कॅनडा आसा बाय वडील म्हूण तिणें तिच्या बचाक पेपरांनी करून पॉवर ऑफ एटर्नी दिल्या. दिल्या काय म्हणटा विकचें एक सोडून मागीरचें ह्या जाग्या विशयांत पुरा ताणें करी जागो विसोवचे हक्क ताका दिवना तिणें. तें ताच्या पॉवर ऑफ एटर्नीन बरयलां. ताची न्हीज कप तिचेड्या बँकान दवरून लॉकरान दवरून गेल्या ती.
आकटाचे ठू कॉपी आसा आनी पुरो कामां करीत इलेक्ट्रिसिटी बंद इलेक्ट्रिसिटीचें बील बंद येत बांयच्या उदकाचें बील बंद येत आनी दोरो रिपेरी करियेत आनी घराक पेंट काडयेत गेट रिपेरी करियेत झाडांक उदक घालयेत मस्त माडात नारली येत कलें करियेत ताणें टॅक्स बंद येत कलें करियेत जागो विकूंक ना म्हणून तिणें बरयलां आनी कांय केलां ताका मुळां घालून नाल्ल काडली इतल्यात बांयकचे रिपेरी करूं ना आनी घर रिपेरी करूं ना पेंट काडूं ना कांय ना पूण करूं नजो म्हणलें घर करूं नजो म्हणलें घर विकून हांकां ऐकलां ते आनीक ऐकलां तो मनीस आनी ताका कळ्ळें एकूं ना हें म्हजें ना तिच्यांत घर म्हूण कळ्ळें आनी पयशे दिल्यात एक 5 करोडांची आस्त एक 75 लॅक्सां दिता म्हणून कोणी पाती येतात की आनी काणयल्या ताणें काणून ताका कळ्ळ्या उपरांत ताणें आनी एकल्याक दिवंक पाना नेला तो मनीस आमचे थंय आयला फादर ह्या जाग्यान कितें म्हणे आसा की हांवें इल्ले एडवान्स दिल्यात फाल्यां रजिस्ट्रेशन आसा म्हणून मागीर आमी मागण्यार करतना मोस आसा म्हूण कळ्ळें मागीर ताका आमच्या लॉयरा सरशेन आमी धाडलें आमचो एक लॉयर तो सांगता सोदून काड ताणें पळयतना ती पावर ऑफ एटर्नी आनी कोण असो जागो सोदून काड नाका दिली पावर ऑफ एटर्नी पळयतना ताणें जागो विकूंक ना उरलें पुरो करियेत म्हूण ताका सांगलें काणय नाका तुजो अकावंट न्ही आळे एकल्या तो एकल्याक गेले एकलो कोण तो 70 तिचो बासो 70 लॅक्स करून नापत्ते जाला आतां एका तो खबर काणयले मागीर कळटा तांकां पळय गी तशें जावन ताणें देवाचें नांव घाल्लें पळय गी मोस न्ही गी तो देखून देवाचें नांव तुवें तुका पांथयोच्या बरी करूंक तुवें वापरल्यार तें सूख देखून हें निरंतर तुवें करूं नजो देखून जेजू सांगता तुमचें उलोवणें वय वा ना तितल्यांत जायचें हें वय हें न्हय तितलेंच जायचें आनी आचाकी चड कितें आसा तर तें देंवसारांत हांव येता तें देंवसारा सैतानांत हांव येता म्हणटा देव देखून एक प्रामाणीक व्यक्ती तुवें जायचें म्हूण जेजू उलो दिता सगळ्या वेव्हारांत सगळें डील करतना तुवें सैरी करतना डील करतना ह्या जागो विकतना डील करतना तुवें एक बिजनस करतना डील करतना तुवें प्रामाणीक जायचें सिन्सियर प्रामाणीक सत्ती व्यक्ती तूं जायचें क्रिस्ताचो शिस्त तुवें जायचें सत्ती तुवें जायचें वो इरादो प्रामाणीक जावचो इरादो आमचे दिसपडटे कमिटमेंटांत आमचें प्रामाणीकपण फर्जाळचें आनी प्रामाणीकपणाचो फळ जावंक जाय आमी खरें करचें दिसपडटे कमिटमेंट प्रामाणीकपणाचो फळ हांवें उलांचें प्रामाणीकपणाचो फळ हांवें करचें काम हांवें करचें इनकम हांवें हाडचें इनकम जोडसो दुडू प्रामाणीकपणाचो फळ जाय आमी सत्त उलयचें सत सोदून वचचें तेन्ना हेरां आमकां पाती येतात आनी आमकां मानतात गौरव दितात हें जेजू आशेता मोगाचें न्हू रागाचें वसान आमच्या रागाचें वसान एक आसा वो दुसरो विशय रागाचो एक कळकळी आमच्या अंतरीक नवसरणेक अंतरीक आत्मीक जिणयेक आत्मीक वाडावळेक आनी एक वजन आनी कळकळ जावन आसा राग ते आयच्या वांजेलान जेजू सांगता ह्या आयताराच्या वांजेलांत रागा विशय सांगता आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां म्हणटा जेजू जे विशीं मारी नाका जो कोण जे विशीं मारता ताका निती सभे मुखार झडटेक उबो करीचय पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाक रागार रावता आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय तसल्या मनशाक निती सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनद्री सभे मुखार हाडी जाय आनी जो कोण ताका आरे पेद्दा म्हणटा आरे पिशा म्हणटा ताका येमकोंडाच्या उज्यांत लासाचे माथेवच्या वांजेलांत 5 अध्याय 21 ते 22 श्लोक हें देवाचें उतार दिता आमकां हें देवाचें उतार 3 संगती आमकां दिता आमी हेरा लागीं करची पथकाची 3 हंतां लेवल आमकां हें देवाचें उतार दिता ही शिकोवन ही नवी शिकोवन नवी ती पोरण्या सोल्ल्यांत ना ही शिकोवन जेजूची पोरण्या सोल्ल्यांत ना ह्या शिकोवणे द्वारे जेजू आमकां शेजाऱ्याच्या मोगाचें मूळ दाखोवन दिता
स्पश्ट शेजाऱ्याच्या मोगाचें स्पश्ट मूळ स्पश्ट करून दाखयता. पथकाचें फस्ट लेवल जावन आसा. आमी 3 लेवलाचें पथक म्हळ्यार रागाचें 3 लेवल. रागाचें फस्ट लेवल जावन आसा आंतरीक राग. आंतरीकपणी रागार जावचें. भायर हांव उगेत आसा आसून भितरल्यान म्हाका राग दवरून काडसो. थोडे फावटी माय सुणेक राग दवरून काडूं पुरो, या सूण मायचो राग, या पतीन पतीचो राग भायल्यान दाखयना, भितरच राग दवरून काडूं पुरो. या न्हवरो थोडे फावटी व्हंकलेचो पतीनचो राग भितरच दवरून काडूं पुरो, भायर दाखयना. एंग्री इंटिरियरली भितरलो राग. रागाचें पथक आंतरीक मनोभाव, इंटिरियर एटिट्यूड ऑफ डिस्गस्ट टुवर्ड एनादर. भितरल्यान एक एटिट्यूड, एक मनोभाव डिस्गस्ट म्हळ्यार हेरांचो कांटाळो. थोडे फावटी न्हवऱ्याचो थोड्या संगती विशयान बायले कांटाळो येता, बायल्यान दाखयना भितरच राग. थोड्या न्हवऱ्याक बायले विशयान कळो भितरले किरी आनी राग आसता, कांटाळो आसता, डिस्गस्ट जाता. देखून ती करकराय ताका ते बायलेचे करकराय कांटाळो भितर सुचोवता, बायल्यान दाखयना. हाचो परिणाम तुका झडटेक उबो करचें म्हणटा. अशें कोणा भितरलो राग आसा पळय ताचो परिणाम काय जाता की जेजू सांगता हेचो म्हणजे तुका तो झडटेक उबो रावन करचें करता, झडटेक उबो रावचें बरें करता. ह्या रागाच्या पथकाचें दुसरें लेवल जावन आसा. हेरांक तुवें राखा म्हळ्यार आरामीक भाशेंत अशें म्हळ्यार तूं हेरांचेर राग काडटाय म्हणलें, आनेकल्याचेर राग करताय, आनेकल्याक कीळ इन्फिरियर करताय म्हणलें. हेरांक कीळ करून पळयताय म्हणून राग म्हळ्यार हेरांक इन्फिरियर कीळ करताय, हेरांक इन्फिरियर करताय राग म्हणून आपयल्यार. हें करूं नजो म्हणटा. हें दुसरें लेवल. हेरांक इन्फिरियर या म्हज्या कितें कीळ म्हूण लेखचें. थोडे फावटी कुटुंबांत पती बायले कीळ इन्फिरियर म्हूण लेखता. तुवें तें करचें हें करचें काम करचें मात्र तूं म्हणून. थोडे फावटी भुरगीं आवयक स्त्रियांक तिके लो करून पळोवच्या बिलकूल पळयनाय. पती आनी पतीन समान ती एकच लेख. देखून आमी कुटुंबांत कोणाक कीळ हांव उत्तम तूं कीळ म्हणून पळोवंक लेखूंक ना, तेन्ना रागाचें पथक जाता. राग म्हळ्यार हेरांक कीळ करून पळोवचें. मगर हें रागाचें दुसऱ्यान रागाचें तिसरें हंत केलें, तिसरें लेवल केलें गे म्हूण पळया. रागाचें तिसरें लेवल आयच्या वांजेलांत तूं आनी एकल्याक हे पेद्दा वो फूल म्हणून तुवें आपयल्यार, तशें केल्यार हें तिसऱ्या लेवलाक येता. तिसरें आणकी गुंडायचें. पळय ह्यो फस्ट लेवलांत आमी पळयलें हेरांक कशें पळोवचें गे रागान. दुसऱ्या लेवलांत इन्फिरियर म्हूण पळोवचें. तिसऱ्या लेवलांत तुवें पेद्दा म्हळ्यार आत्मो वगडायलोलो व्यक्ती तूं म्हणलो अर्थ. आत्मो वगडायलोलो म्हळ्यार तूं लॉस्ट सोल. आत्मो वगडायलाय तुवें पथकी म्हणून. देखून कठीण तूं हेरांक कंडेम करताय आत्मो वगडायल्लो मनीस कठीण हेमकोंडाचो म्हणून तूं ताका लेखताय. देखून पेद्दा म्हळ्यार तो अर्थ बायबलांत. तूं रागाच्या समस्यान वद्दाडटाय गे. तुका रागाचो समस्या आसाय गे. ह्या 3 लेवलां पैकी तूं रागाचो समस्या तूं वद्दाडटाय गे. आर यू स्ट्रगलिंग विथ एंगर? जेजू तुका रागाच्या पथकांतावन सुटका जोडूंक आपयता. ह्या रागाच्या पथकांतावन सुटका काणे. राग सोड, सुटका घे, स्वतंत्र जा, फ्री फ्रॉम एंगर जा म्हूण जेजू सांगता. आमच्या जिणेंत जायते फावटी रागाची वडणी, पॅशन ऑफ एंगर, राग जावंक वडटा म्हाका खरी फावटी रागाची वडणी आसता. आनी ती ती आमकां परती साळबाळ अशें करता. ती रागाची वडणी आमकां थोड रागान पेटोवंक साळबाता. स्टर अप जाता राग. नाना कारणां खातीर आमी रागान पेट्टा, रागान जळटा. हळेचो रागान पेटला म्हणटा आमी. हें आमचें पॅशन आमचे भितरल्या रागाचें. आनी हें आमी काय म्हणटा हें पथकाचें थर्ड लेवल पैकी एकाक व्हरून पावयता. राग आयल्या तक्षण 3 लेवलां आसात. एका लेवलाक कोण तुका लोटून घालता. आमी रागार जाल्ल्या वेळार आमी आनेकल्याक कठीण रितीन कंडेम करता. राग काडटाना कंडेम करता. राग काडटाना आमकां सूख रितीन तृप्ती मेळटा, सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. सूख रितीन बऱ्या रितीन सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें देवाचें बेजांव. आमी राग काडटा, आनेकल्याक दुखयता, राग काडटा
आनी आमकां तृप्ती मेळटा, आमकां समाधान मेळटा, भितर तृप्ती मेळटा. जेजूचो आदेश आमकां ह्या सुकृतीन तृप्ती काडचे ताव न्हू आमी सुडका कडेचे हे सुकृतीन आमी सुडका आमी तृप्ती जोडून जो ही तृप्ती जोडची आनी एकल्याच्या राखण म्हाका तृप्ती दिवची हांवें फारीकपण दिलें न्ही म्हूण ते समानी म्हणटा जेजू. हातूंत तो सुडका तुवें जोडकणेचें हाचे तावन तुवें फ्रिडम मेळचें तुका. आमची हेरांक आमी हेरांक बक्षिल्ल्या तक्षण आमचो राग उबोन येता. मस्त जाणां विचारतात आमकां कठीण राग हो काडचो कसो. हेरांक बक्षिल्ल्या तक्षण हांवें सांगचें बक्षुंच्या विशयान ताका शिकोवचें. बक्षिल्ल्या तक्षण राग उबोन येता, नपयस जाता. मगाच्यानो 10th भुरग्याक आपोवन हाडल्या हांव परिक्षा तांकां तो म्हणटा म्हाका शिकोवंक जायना, बसोंक जायना, उठोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ताका कठीण राग आसा ताच्या भयणीचेर. आवय बापाय भयणीक मस्त मोग करतात म्हजो करनात म्हणून. तो ल्हानपणी ताणें बांदून हाडला. वो जल्मातना तांच्या घरांत वो पयलो भुरगो देखून आयल्ली पुरो राजा राजा म्हणून कळटालें. मागीर एका 1-2 वर्सांनी भुरगो व्हड जातना 2.5 वर्सां 3 वर्सां जाताना ताका ताका भयण जालें. आनी ताच्या मागीर तांच्या कुटुंबान चेडवांत रांत सक्कडी बाबांक सेऱ्यां देऱ्यां बरें चेरकेत चेडूं जल्मालें म्हणटा कोण राजा राणी राणी राजा बाय ताकाच तुकलचें ताकाच गिफ्ट दिवचें. म्हाका कोणी मोग करनात म्हण 3ऱ्या 4थ्या आनी बरा त्याच भुरग्याक येवन उखलतात. पयलीं हाका राया म्हण हाका उखलतली, आतां त्या भयणीक उखलतना हाका सोसूंक जायना. रागान पेट्टा हो भुरगो आनी घरांत हांव दोंवता दिवता आनी म्हणटा. मागीर ताका समजयलें आनी भयणीक बगसूंक आवयक बगसूंक बापायक बगसूंक ताणें सूख करूं ना. आनी एक भयण जालां ताका मोग दिनातल्यार तें वाडावळ जायना. ताचें तें उणेंपण आसता. तुजे भयण सगळ्यांचे चेडवां बरीत बळा दीक जावचें नाका गी म्हणटाना चेडो वळखलो. निमाणें तो ताका बक्षिल्ल्यान ताणें आतां समाधानान आसा. बक्षिल्ल्या तक्षांचो राग चलता. आतां ताका शिकोवन बसतना कांय तोंदरे जायना. जेजूची शिकोवन आमच्या बऱ्या खातीर हेरां प्रास आमी चिंता जेजून आमकां उपादेश दिला बगसूंक तो हेरांच्या बऱ्याक म्हूण. हेरांच्या बऱ्याच्या प्रास आमच्या बऱ्या खातीर जेजून दिला. राग जावचो भितरलो पळय राग जावचे भितरलो जावं दी. राग उतरांनी व्यक्त केल्लो थोडे फावटी राग आयलो उतरांनी नाका जाल्यो गाळी शिराप आमी दिता हांव टिका करता हांव तशें जावं दी. या भितर भायर दाखयनासतना भितरलो तो राग जावं दी. भायर व्यक्त केल्लो उतरांनी दाखयल्लो राग जावं दी. हेरांक कंडम केल्लो राग जावं दी. खंयचो राग जावं दी तें त्या व्यक्तीक कठीण दुखता काळीज शिंता. तेवलो राग काडटना आनी एकल्या व्यक्तीक काळीज शिंता. घोवान असो राग काडलो जाल्यार बायलेचें काळीज दुखता शिंता. बायलेन काडलो जाल्यार न्हवऱ्याचो जाता. फ्रेंडाचेर शेजारा वयर काडल्यार तांचें काळीज दुखता. आमच्या आत्म्याक चड डॅमेज करता. तांच्या प्रास आमकां चड वायट करता. राग केल्लें डॅमेज कोणाक चड डॅमेज करता. राग आमकां डॅमेज करता, आमकां चड वायट करता. तांच्या प्रास राग काडलो ताचेर जाल्यार म्हाका लगाड काडटा, म्हाका डॅमेज करता. आमच्या आत्म्याक चड डॅमेज करता आमी काडिल्लो राग. देवा लागीं आमकां एकवट जोडूंक मस्त आशा. आमकां थांक आसा देवा लागीं एकवट जोडची. देवा तें युनियन देवा तें एकवट जावचें युनिटी वीथ गॉड. युनियन वीथ द लॉर्ड जायना तें डॅमेज करता. ती थांक डॅमेज करता. देखून राग एक कठीण वाजान जडाई आमकां आमी वोवोवची. जेजूक जाय ह्या रागाच्या वजन येता न्हू आमी सुडका जोडी जाय जेजूची आशा. मुगच्या बाबयनीनो आज आमी चिंतून पळया रागाची वजना विशीं आमी चिंतून पळया. चिंत तुजो नीज दुस्मान कोण गी म्हूण. चिंत तुजो नीज दुस्मान तो तुवें राग काडलो मनीस न्ही, तुजो शेजारी न्ही, दुसरो कोणी न्ही. तुजो दुस्मान तुजो राग. राग तुजे लागीं आसा जाल्यार तुका दुस्मान तो आग्यो तुजे थंयत आसा म्हणलें लेख. तूं रागार आसचो व्यक्ती कोणी न्ही. तुवें रागार आसचो व्यक्ती तो न्ही. तुजो दुस्मान नीज दुस्मान तुजो राग. तूं रागार आसचे व्यक्ती कोणी न्ही. मागीर आमी आज ह्या नीज वैरितावन ह्या रागाचो दुस्मानातावन आमकां सुटका दी म्हणून मागया. सोबयां जेजू रागाच्या वजन येतावन आमकां सुटका दी जेजू. बोक्साने दोरी आमकां रागाच्या
पथकातावन सुरेस्परा देवा रागाच्या पथकातावन आमकां सुटका दी. आमच्या भाव भयणींक खंय आसूं पुरो, गांवांत आसूं पुरो, गालफांत आसूं पुरो, परगांवांत आसूं पुरो, तांकां कोणाक रागाचो दुस्मान आसा, नीज वैरी म्हज्या रागाचो दुस्मान म्हूण तांकां राखय, तांकां दाखोवन दी. रागाच्या दोशीतावन तांकां सुटका दी आनी तांणी राजी जावन बोगसून राजी जावंक तांकां कृपा दी. मोगळा सोम्या आमकां दुखयल्यांक सोमेस्तांक, आमकां दुखयल्या हर एकल्याक आमी बोगसणें दिवन आमकां कृपा दी. जशें तूं आमकां बक्षिताय तशें आमकां दुखयल्यांक बोगसूंक कृपा दी. आमेन. दिव्यवाणी